धडेचो प्रॉब्लेम म्हणजे असो जालो की धड वांगडात एक 4-4-5-5 मीटर वांगडात न्हंयन वचूंक लागली. आनी हें कित्याक मेन म्हणजे कित्याक लागून जालें, आमचो गांजेचो बंदर आसा पळय तेजी हायट वाडयल्या कारणान आमची जी जमीन आसा जमनीचे मातशे सकयल 1 मीटर भर सकयल उरता आनी तशी जमीन भुसभुशीत जावपाक लागली आनी ती भुसभुशीत जावन मोव जावली. आनी जेन्ना पावसान जेन्ना वारो सुरवात जावंक लागलो, वारो येवंक लागलो व्हडलो आनी हेवटे तेवटे झाडां हलपाक लागले आनी ती झाडां पडपाक लागली आनी तेज्या बरोबर उदक येयलें आनी ती झाडां सगळं व्हांवून वचून आमची धड कोसळपाक लागली आनी आमकां अशी खुबशी नुकसाण जाली. आनी अशें करतना आमचे माजी सरपंच, आमचो उपसरपंच अनिल गावडे, हेका म्हटलें हांवें कितें, अनिल म्हटलें म्हाका मातशी एक आमची रिटर्निंग वॉल बांदपाक जाय. म्हणटूच म्हाका तेणी बाबड्यान वेळ न करता रिटर्निंग वॉल बांदपाक लागून एनओसी म्हाका दिली आनी तेणी खूब म्हाका लागून हेल्प केलें, कित्याक ही रिटर्निंग वॉल जावपाक लागली म्हणटूच जेन्ना तेणी एनओसी दिली हांवें ती आमच्या WRD डिपार्टमेंट वाळपय हांगा हें केली, सबमीट करून ते हांगासर येवन इन्फॉर्म करून गेले, सगळें पळयलें, मेजरमेंट बी काडलें आनी तुजी मोल बांदुया 2 वर्सां भितून बांदुया. अशी करता करता हांव फावटी मारीत रावलो, हितून बिचोले वचपाक लागलो, बिचोलेच्यान वाळपय येवंक लागलो. मागीर म्हणलो आज तुजी जातली फाल्यां. अशें करता करता तो साहेबूच गेलो. आतां नवीन साहेब येयलो आमचो पोकळो साहेब जालो आनी आमचो शाह साहेब. पोकळ्या साहेबान म्हाका खूब हेल्प केलें, कारण कित्याक ही धड तेकाय बी बावडे वायट दिसलें, कित्याक ही हेजें व्हडलें उत्पन्न केल्लें आसा, हेजें व्हांवून वयता, आमकांय बरें दिसना म्हणलो. तेन्ना तुजें मन जाता तितलें आपूण हेल्प करता आनी तेणी जाता तितले फास्ट हेल्प करून हांगा आमच्या हितून धाडली, आमच्या बिचोले धाडली. बिचोले हांव गेलो, पर्वरी गेलो, पर्वरीच्यान तेंच्या डायरेक्ट फायनान्सान धाडली आनी म्हणलो आतां तुजो टेंडर जातलो म्हणटो अशें खूब टायम जालो. मागीर त्या दिसा गेलो, म्हाका पोकळो साहेब म्हणलो तुजो टेंडर जाला, आतां म्हणलो तुका काय प्रोटेक्शन वचपाक, आमी म्हणलो तुजी डॅमेज कितली जाल्या ती पळोवन येयलो. आनी तेज्या पयलीं कितें जालें आनी बाबाकूय हांवें बाबान आनी भाभीक म्हणजे बाबाक म्हटलें आनी आमचो पंच आसा अनिल गावडे म्हाजी पंच, तेका म्हटलें कितें म्हणून अनिल म्हटलें मातशें बाबाकूय म्हण. तेणी म्हटलें कितें आसा अशें जालां तेजें. तेणी म्हाका बाबानूय हेल्प केलें, बाबान डायरेक्ट बाबाच्या सपोर्टाक लागून ही फायल इतली फुडें पावली, नाल्यार ही पावची नासली, ही थंयच उरतली आसली अशी. आनी आमकां इतकें मातशें आतां बाबान आमी भितून लक्ष चड घालून आनी भाभीन चड लक्ष घालून हें जाता तितलें मातशें बेगीन, कित्याक वर्साच्या वर्सा आमकां हांगा नुकसान हें करता. आतां हें पळय, हें मोटराचें घर 2 मीटर भितून बांदलेलें हांवें, धड सोडून भितून बांदलेलें. आतां तें मोटराचें घर जर हांगासर हें वॉल बांदिना जाल्यार मोटराचें घर पडटलें, हें शुअर 100%. अशी गजाल आसा. पडपाक लागलो आनी पावस पडल्या कारणान हांगासर बुट्टी येवंक लागली आनी भरपूर अश्यो माडयो वचोंक लागल्यो, केळी लायिल्ल्यो मोडो लागल्यो, सगळी काबार जावंक लागलें. आनी गेल्या ह्या 2-4 वर्सां बाबलो सावंत गुळेले हो सर्वे नंबर 11/1 म्हणजे गुळेले सर्वे नंबर. आनी ह्या हितून आमी आमचे पयलींचे जाणटेचे आसता पळय तें उत्पन्न आमी हांगासर करताले. पयलीं आमी हांगासर ऊस लायलो, ऊस आतां ऊसाक दर ना जाल्या कारणान आमी तो ऊस बंद केलो आनी मागीर आमच्या काकान आनी बाबा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.